पालये पेडणे हांगासर 45 लाख रुपया खर्च करून बांदिल्ली मानस व्हांवून गेल्ल्यान थळाव्या शेतकाऱ्यांक नुकसान जालां. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो सचिन परब हांणी थंय वचून पळोवणी केल्या. गोंय सरकाराच्या संबंदीत खात्यान हांगासर पळोवणी करून मानशेची दुरुस्ती करची अशी मागणी केल्या. अशी माणसं झाली त्याच्यात मामलेदारांका रिप्लाय दिवंक ना. तसंच मी आज काल वतान मी कलेक्टराक लेटर दिला. ते कलेक्टराक मी फाल्यां वयतलो तेजेर काय निर्णय येता तो बघतलो. तो मी सीएमाक लेटर दिला. आज हो शेतकऱ्यांचो खून केल्लो हा मामलेदारान. काय शेतकऱ्यांक सांगनासतना ही दारां काढून गेली आणि सबंद शेतात पाणी भरला. आज हेका जबाबदार कोण? मामलेदारान हेचेर सरपंच कांयच करिना. सरपंचाक काय ध्याना. आज हो आमदार आहा तो आमदार हेचेर लक्ष घालना. तो फक्त आपण पैसे जमोवपाक आज शेताक दिल्या न्ही हा बी आनी खात दिला. खंय मारतले हे शेतकरी? ह्याच्या घरा कडेन व्हरोन विकतले. तेणी येवन इन्क्वायरी करपाची खंय खंय शेत हें केलां आतां. आपूण बी दिला आतां खंय खंय हेंच्यान उपला आतां इन्क्वायरी करपाची, सर्वे करपाची. नाल्यार ह्या काय घरान दवरपाक. आज शेतकऱ्यांचो खून केल्लो हा. हो खुनी बिंदास भोंवता. हो गव्हर्मेंट आमचो न्हिदलेलो सीएम. ह्या सीएमान हेचेर ज्या इन्क्वायरी करपाची. इतक्या खात दिला ह्या कित्याक लागून दिला गव्हर्मेंटान आमकां त्या शेतान ह्या पाणी म्हणजे ईक. ह्या पाणी खरा पाणी म्हणजे शेताक ईक. जसा माणसाक ईक वत घेतल्या उपरांत मरता ह्या पाणयान शेत मरता. 5 वर्सां शेत पिकांचा ना ह्या पाणी असा रावत जाल्या. इतक्या ह्या शेताचो नाद जाल्ला. हेचो कोणी तरी विचार करतो. गांवाक आसा ते तरवचे. गांवाक तरवचे. गांवाक पाणी सुद्धा मेळता ना. सायां पाणी बायक खारा जाता. इतक्या पाणी हा उंच आहा दर्याचा. हो गांव आता कितको खालतो आहा तो बघा. तुम्हीच बघा नजर. जाल्यार ती सारकी हें करूंक ना. म्हणजे तेची कितें आहा तें वर्क केलां कितें केलां येतात पळयतात वयतात. म्हणजे तेची कितें आहा ती सारकी उक्ती जायना आनी अर्दच जातात उक्ती. आनी ही जी व्हडली माणशी आहा तितूंतल्यानूच उदीक वयता. ह्यो 2 सुक्यार पडटात. एका तेंच्यांनी बेतो घातला तो येवन मातसो काडपाचो म्हणून आमचें हें आहा सगळें. सांग. ही जर आज जर तुम्ही मानशी ही दुरुस्त करिनात जाल्यार हेचो फाल्यां उपयोग ना. आणि मिरगाठा उपाकय उपयोग ना. आता महादेवाच्या देवळाकडे पाणी हा महादेवाच्या देवळा थंय पाणी वयताला. आणि हे तर आता झाले 2 महिने 2-3 महिने दिले आता पाणी ह्या झाले. आता शेतकरी सगळे जाम झाले आणि काय ना आणखी आम्ही काय करू? पाणी भरलं होऊन शेतकरी पाहिजे झाले. थंय 5,000 रुपया खर्च करून थंय काय ना. 5-5 खाणी जायतात काय ना बंद झालं. हा मग आणि ही नाही कोण येऊन पब्लिक येऊन खाताले. ह्याच्यात कोण ऍक्शन घेणार? मामलेदार आम्ही हे सगळे पाल्याचे शेतकरी आमची जी मानस आसा ती आम्ही पळोवपाक गेल्ले. आणि खरोखर ती परिस्थिती एकदम वायट आसा. आणि थंय गेल्या उपरांत अशें दिसून आयलें की सरकार किंवा ह्या भागाचो आमदार अजिबात लक्ष ना. लोक कशे आसात, कशे त्रासान आसात तेचेर अजिबात ह्या आमदाराचो ना सरकाराचो लक्ष आसा. आयज हे सगळे शेतकरी आमचे पाल्या गांवांत मेहनत करतात. कोणाक कडेन हात पसरनात. आपूण आनी आपले फॅमिली घाम गाळटात. हेच्या म्हणजे पावसाची म्हण किंवा वताची तमा न बाळगता आज शेती करतात आनी मेहनत करतात आनी शेतां वयर काडटात. आनी ते खंय तरी बांद जो आसा पाल्याचो 40 लाख खंय तरी खर्च केला, 45 लाख खर्च केला, नवीन बांदला. वारंवार तेचेर रिपेर करपाक खंय 3-4 लाख प्रत्येक बिलां सँक्शन जातात. पण अजिबात फायदो हेचो बांदाचो ह्या रिपेराचो हे इतल्या लाखाचो पयसो फायदो हे शेतकऱ्यांक जायना. हे सगळें उदक शेतान गेलें. लोकांनी मेहनत करून घाम गळोवन शेतां वयर काडली. ह्या सरकाराच्या चुकीच्या धोरणामुळे आयज शेताची नासाडी जाल्या. आयजूच आतांच एक आमच्या जाणट्या शेतकरीन बाबान आमचो हे विशय काडलो की खत आनी तो बी दिता ते घालपाचें खंय. सो दयानंद सोपटे किंवा ह्या सरकारान हांगा लक्ष घालपाचो. आतां आमी हेचो फॉलोअप मामलेदार कलेक्टर हेच्या मार्फत फॉलोअप करतले. आनी जो पर्यंत ह्या शेतकऱ्यांक माझ्या पाल्या गांवच्या शेतकऱ्यांक जो पर्यंत हे व्यवस्थित तांकां न्याय मेळना
तो पर्यंत सचिव परब तेंच्या वांगडा आसतलो आनी सरकारा वांगडा कितले सुद्दां झगडचे पडले ह्या कामा खातीर आमी झगडटले.